कुर्टी खांडेपार वाठारांत उण्या दर्जाचे सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ल्या कंत्राटदाराचेर कारवाय करपाचो थाराव कुर्टी खांडेपारच्या ग्रामसभेत पास जालो। तशेंच हे ग्रामसभेत कोयराचो विशय धरून हेर वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जावन खेळीमेळीत ही ग्रामसभा पार पडली। कुर्टी खांडेपार वाठारांत कंत्राटदारान उण्या दर्जाचे सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ल्यान परते ते मोडटाले। ताका लागून आता कंत्राटदाराचेर कारवाय करतले अशें सरपंच हरेश नायक हांणी सांगलां। कुर्टी खांडेपारची आज ग्रामसभा आशिल्ली। ग्रामसभा कशी कितें जाली तुमचं? ग्रामसभा बरी जाली, हेल्दी जाली, डिस्कशन बरें जालें। पण कितें आता ह्यो ग्रामसभा प्रत्येक टायमार हेल्दी डिस्कशन जाता पण कंक्लुजनाचेर पावना। 2019 एक वेबसायट जी करपाची केल्ली पळय न्ही ती अजून वेबसायट तेगेली अपलोड जाल्ली ना। आता फाल्यां म्हाका 2-3 हजाराचे पयशे भरून म्हाका आयटीआय कित्याक घेवपा जाय? जेन्ना वेबसायटीचेर अपलोड करीत न्ही जावं म्हाका जाय ती सिलेक्ट करून घेवंक शकता। दुसरें हांवें एक नोट केलां जे फाटलें हांवें प्रोसिडींग घेतल्या आयटीआय मारून कितल्योश्योच गजाली जेंच्यांनी इल्लीगल घरां बांदल्या, इल्लीगल स्लम बांदला, तांकां घर नंबर दिल्या, तांकां वॉटर कनेक्शन दिलां, तांकां इलेक्ट्रीक कनेक्शन दिलां, ह्यो सगळ्यो इल्लीगलिटी कित्याक चलता? वेबसायटीचेर कांयच अपलोड केल्लें ना। हे तांच्या भितर कितें तरी डिसायड करता आनी पयशे घेवन करता। ही फुकट कामां जायना, पयशे पडटा हातीचेर। वेबसायट जेन्ना जातली पळय न्ही तेन्ना ह्या वेव्हारांत सगळी ट्रान्सपरन्सी येतली। एक जो आमकां सीसीटीव्हीचे जे एक टेंडर जाल्लें 7.5 लाखाचें तेजे कोटेशन करून आसलें कितें हे सगळें आनी आपल्याक जाय त्या मनशाक दिल्लें आसा। आनी तेणी कितें केलां सगळे डुप्लिकेट कॅमेरा घातले, एका म्हयन्याक ते रिपेरिंगाक येयले आनी पंचायत ते एका म्हयन्या भितर 27,000 रुपया खर्च करता। कित्याक करपाचें जेन्ना 1 वर्साची वॉरंटी आसता तेन्ना खर्च करपाचो प्रश्न येना। आनी आज पर्यंत तेंच्यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टाची कांयच एक्शन घेतलेली ना। रिजोल्युशन घेतलें एक्शन घेवचें म्हणून आनी ते पासूय जाल्लें एक्शन घेवचें म्हणून। पण मागीर तेंच्यांनी तेंचे भितर कळयलें की पार्कार सांगता ते आमी सगळें कित्याक करपा जाय, आमी आमच्या पंचायतीक कांय एक्शन घेवपाचें ना। त्या भायर आमगेले आनी मेजर इशू आशिल्ले जे आमी हांगा सीसीटीव्ही कॅमेराचे आशिल्ले। जाल्यार सीसीटीव्ही कॅमेरा फाटल्या टायमान जे प्रोक्यूर जाल्ले ते खंय ना जाल्यार खंय एक आपले रिक्वायरमेंट त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगले गेले ना, जेणे करून तेणें आमकां एक लो क्वॉलिटीचे कॅमेराज आमकां दिले, जितून रिजोल्युशन सुद्दां कॅमेराचें वॉज नॉट सॅटिस्फाईंग। आमी तेजेर काम केलें, तो जो कॅमेरा प्रोक्यूर जाल्लो ताच्या रिपेअर्सा खातीर आमकां ती बॉम्बे धाडचें पडलें। हे एंटायर प्रोसेसाक म्हाका कॉस्ट पडलो ना की हो जो पब्लिकाचो पयसो आसा तो म्हाका एक कॅमेरा फाटल्यान कंपनी इन्वेस्ट करूंक शकना। तो करता आसतना काम करता आसतना एंटायर फेसिलिटी वॉरंटी पिरियडाची काबार जाली। स्टील आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ग्रामिस्थांनी तशें हें केलें की तेजेर एक्शन घेवची, आमी फुडें वचून तेजेर एक्शन घेतलें। त्या भायर फाटल्या ग्रामसभेक पॉयंट घालून म्हणल्यार लोकांक हें सांगिल्लें की कॅमेराचो जो यूज आसा तो पर्टिक्युलरली फक्त गार्बेजा खातीर आमी चालू केल्लो। हो जो कॅमेरा जो आमी पंचायत ज्युरिडिक्शनान इन्स्टॉल केल्या पळय ते फक्त गार्बेज पर्पजाक केल्ले। पूण आयच्या दिसा त्या कॅमेराचेर फोंडा पुलीस आनी बाकीचे सुद्दां डिपार्टमेंटाची नदर आसा, कित्याक ज्यो एक्टिविटीज इलिगल एक्टिविटीज पळयले जाल्यार तांकां यूज जाता। सो हें एंटायर मनान दवरून आमी जेन्ना डिस्कशन केलें तेन्ना आमी हें घेतलें, डिसिजन घेतलें की आमकां आतां हाय रिजोल्युशन कॅमेराज आनी 360 डिग्री जे रावंडींग जाता तशे कॅमेराज प्रोक्यूर करता। बी इट तेंचो कॉस्ट 10 टायम्स हाय आसूं शकता, पूण आमकां जर समज आमी एक कितें इक्विपमेंट लायता जाल्यार तेज्या 100% फूल जावपाक जाय।